आमगेल स्टॉल अंतू कसने कलबेरे के दायना पोलीस माम आम्ही पुरा क्लीन जाऊनच करचे. अयो देवा, तू आमगेर म्हणकी चंदू को आमचे काय लुलेत मुरे मागीर कसे लागते कंच कंच की भाषण तुल्लोचे ते जनक मंकड करूक एक टेक्निक. हा हांव हे गांवच्योची जाल्यार सान प्रायरी अन्नन म्हाका हॉस्टेला सेरसिलेले जाल्यार म्हाका शिकचे तितले मात्या वचनी पयर पयर तितले गांवांक येयलो मागीर हे बिझनेस सुरू केल्ले. हांव दुसरे गांवचो म्हूण कळका म्हणून तशी वेस घालून गे न्हू तशी उलयतसी येयलो जाल्यार हांव खंयचें वायट काम करनी. बदमाश करचे कोर न्हू. आतां हांव भारी साचा म्हणून पोज दितवे पोजो. तू हंग शकलायक न्ही, तुका जैला व्हरून घालका. सत्य सांगले शिक्षी उणी जाता ना म्हण दल्ल्यारी आत्ताची तुका बेडी घालून पोलीस स्टेशनात तांडून व्हरून एरोप्लेन चडयता. अर्जंट यो म्हूण सत्यनान फोन केलेले हांग पळयल्यार पोलिसांची आयलींत मो कसन विशय कसतो रेका. कसन आलोचन करतेस विषय पूर्ती सांग. पळय तू सत्य सांगल्यारी शिक्षे प्रमाण चिके उणी जाता. मात्र संगनी म्हणल्यारी मिगेल तितलं वाईट कोणे आसना ती पळय. तुमको कोण की रॉंग इन्फॉर्मेशन दिला पोलीस माम. हांव केदनय तसल काम करनी करचेय ना. हो तू तसल काम करनी वे. आता एक 4-5 दिसा पुढे दोग जण हिंदी उलयतल्यो न्हू. तुगेले पानीपुरी मसालपुरी दहीपुरी कचोरी समोसा पुरा घेतले पळय ते कोण गतस वे पोलिसांचे तन्नी. ते आम्ही लॅबाक पेटयले. लॅबातून रिपोर्ट आयले तू केमिकल्स घाला ताका आनी कळपेचे सामान घाला. वॉटर पडलेल खंयचो तशी जावन हे गांवतुल्यान पूर्ती वोंकी उदकड सूर जाला. ताका संकी गादेस मो कन्नडान तो कसन ते अग्गद बेलेगे मुग्गीत जोडा म्हणून तशी केला तू नवे. सत्य सांगत की ना बुटा पायन पेट्ट खाता. हा पोलीस माम सत्य सांगता जाल्यार मिगेला अन्नाक अम्माक बहिणीक कसने ತೊಂದರೆ जावचे नज. तुगेल्या अम्माक अन्नाक बहिणीक कसने ತೊಂದರೆ जायनाची आम्ही पळोवंक घेता ती ते तुका येच्चन नाका जाल्यार तुका मात्र खंयचें रक्षण मेळना. तू आतां सत्य सांगल्यारी शिक्षे प्रमाण उणी जाता सोडल्यारी तुका जेल शिक्षा गॅरंटी. सांग ते कोण कसने म्हण सांग. हा पोलीस माम बदलरी ही अंगडी मिगेल नाही दुसरेले. हांव हंगा काम कशे अंगडी व्यार मात्र हांव करचे. दुड्ड पूर्ती अंगडी ओनराक वता तांणी म्हाका सांबाळितली म्हूण दिता ती तितल्यांची. हे अंगडी हगेल न्ही वे तशें जाल्यार हाजी बदव ओनरू मिगेल आंदव की. हो आनी तू एकलो न्ही आनी एकलो भागीदार असो ते कोण म्हूण सांग. तांगेल नांव मात्र हांव सांगना पोलीस माम. सांगले म्हळ्यारी मिगेल अन्नाक अम्माक बहिणीक जीवशी मारता म्हणला. तुगेल्या अन्नाक अम्माक बहिणीक ತೊಂದರೆ जायनाशी पळोवंक घेतात म्हण तावळी सांगला नवे. ते हेच्यान तू सोडी आम्ही पळोवंक घेतात तिका. तू आतां सत्य विशय कसो म्हूण सांग. हांव सांगता जाल्यार मिगेल घरच्यांक हे विशय कळचे नाका. म्हाका कसन जाय की शिक्षा दिया ती. तुम्ही सांगिल म्हण की हांव भारी व्हड अपराध केला. जनाले दुड्डू आरोग्य पुरा वैरी हांव वाईट काम केला. येय संगीले सांगू नका. सत्य विषय कसो म्हूण सांग. हे अंगडीचे बद्द ओनर कोण म्हूण सांग. सांगता की नाव चार बारसू का. हे अंगडी ओनरू सुब्राय मामू. सुब्राय मामनाची हे अंगडी चलोचे
जाल्यार कोणाकय गोतना अशी जलयता ते म्हळ्यार हांव आंग्रापूर व्यार करता नवे पुरो जन हे अंगडी मिगेल म्हूण लेखला आनी कसन म्हळ्यार अश प्रकारचे चांग न्ही म्हणून हांव मस्त पंत सांगला तेन्ना पुरो म्हाका कशीची बिश्टोन भिवेला मिगेल कडेन मस्त जंग आसा ती हांव सांगिल म्हण कांयका न्ही जाल्यार तुका ल्हान अम्माक बहिणीक हांव जीवश मारता ना म्हूण जाल्यार तांगेल जीवन नरक करता तुगेल बहिणीक आनी हरडीक धावका हुशार पुरो म्हणून केन्नाय म्हाका सांगून भिवेत आशिल्लो पोलीस माम तशें जावन ताणें सांगिल्लें म्हण की हांव करता आशिल्लो येय मिगेल अन्नल वैरी नाक तिल सांगला रे हांव तुका नुत सोणा पोलीस मामा लेद्राक तुका समो बडोंग घालता तुका तो सुब्राय मामा कसन धावका सुब्राय माम मिगे ल्हान पोलीस माम मिगे ल्हान काही भारी चांग मनुष्य न्ही तांकां मोस करतलोची अंग्राबल्या मुकस्तुरेका तिगेल बामणाक मोस कोरनु तांणी वहील तरकारी पूर्ती घेवन दुसऱ्यांक विकून दुड्ड खाल्लेल मनीशू इतले न्ही ताका पिवचे अभ्यास एक पण पिल्लेल चड जावनु रोडार आनी पोण आसता आम्ही घरा पण हाडटा ती मोस करता तो भारी छांग न्ही जाल्यार असेल काम पुरो तो खंडीत करना आताची खंयच्या तीर्मानाक येवं नाका कसन कित म्हण पळोवया तुगे ल्हान मोस करता पुरो म्हणलें हांवें तुगेल अम्मा ती तुगेल अन्नाक बुद्धी सांगना हांवें हांव कसन म्हूण सांगचें अम्माक ताजे ಬಗ್ಗೆ कसनीच एक ज्ञान ना ಗೊತ್ತಸ್ಲರಿ ಗೊತ್ತನಾತ್ಲಲ್ವರಿ आसता ती तिका अन्नान घरा सामान हाडून घाल्यार धरले तितल्यांची जाल्यार पोलीस माम सावित्रका असल पुरा काम करेश ना ती होई हाणे आमगेल विनायकान सांगिल म्हणके बामणान सामान हाडून घाल्यार सै तिका खंय दुखून आयले कशें येयले कसणे निमगिना आनी ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಸ್ಲರಿ ಗೊತ್ತನಾತ್ಲವರಿ असता ताका म्हाका संबंधू ना म्हणवरी असता जाल्यार इतलो होड मोस काम ती करेश ना आनी ಗೊತ್ತಸ್ಲರಿ बामणाक करचे सोडेश ना ಸುಬ್ರಾಯ ಮಮ್ಮಲ್ ಬಗ್ಗೆ म्हाका ತೀರಾ ನಂಬಿಕೆ ना जाल्यार हिची असले होड काम करेश ना इतलो होड द्रोह करेश ना म्हणून आतांय म्हाका मनान तस आनी पंचायती करता आसता हांव धांवता अयो तो धांवतास इतलो मोस केल न्ही अशी आनी धांव चुकूंक घेवच्या पळय तुवें हांगा एनकावंटर करता हांव हुशार कॉन्स्टेबल्स हे अन्नल्ली मिती कसन कसन प्राण वसुचे तू रोव नाक रे विनायका आनी की कसन कितें म्हणून विचार गोतना मो पोलिसांचे त्या चोराक तनखी करता ती तनखी केली मागीर विषय भायर पडता पुरा कळटा रे वट्राशी ताण सांगले म्हणून तुका ल्हानूची चोरू तुका ल्हानानय असल पुरा काम केलें म्हूण लेखू नाक रे होई रे विनायका कसने कित्ते म्हूण गोतनाशी अशी पुरा दुडकून निर्धार घेवं नाका ಕೆಲವು ಪಂತ कसं म्हळ्यार एकलो वायट मनुष्य म्हूण कळ्ळें मागीर तागेल वायट गुण दुसरे तांगेल लाभाक यूज करून घेता ती तशी कसने जावन आसच्या पुरो तूं आतांच खंयचे तीर्मानाक येवं नाका घरा वचून अन्नाक आनी शौच गिवच कर नाका तितकी ताळमे घे आमकां इतलो बेजार जाल्लो आसतना पाप सुब्राय मामा कितलो बेजार जावन आसच्या पुरो ताका विशय कळ्ळें म्हळ्यार कितलो रडता की तेतून तूं समाधान करका अम्मा काही बेजार जाता तू अशी रडता असल्यार तुका अन्नाक आनी अम्माक कोण समाधान करता ती चिक्की ताळमे घे मिगेल अन्न तुमकां पुरो इतलो मोस केल्यार समेत तुमी मिगेल अन्नाक छांग बैसिता ती जाल्यार मिगेल हांव खंयच्याक योग्यते नाशिल्लो आतां जैला वचून बसता की कसन की लॉन केलकर म्हाका तो जैला वचून बसता म्हूण पळयल्यार कसने चूकी करनातील हांव अम्मा नंदिनीन असलेल पूतू असलेल दुवा बायला म्हणून घेवका अयो अम्मा पोटा दुखी तार मये तू केगले कने म्हाका पोटा दुखी कोण रडतस अयो तार माई आणि सावित्र का
अयो होय मो निजंदाय न गो सावित्री, हांव मरत गो तशी सांगू नका तार माये. बाबा काही पोट कसं जाल गो अम्मा हंग कशें येल तूं अम्मा तुका कसं झालं गो तुम्ही दोघांची कशांग आयली ती तें पुरा मागीर पळोवया विनायका. सुरवेर हांकां दोगांक आस्पत्रेक सेरसुया.